हांव सुरवात करता त्या फेसबूक पोस्टा वयल्यान सुरवात करया, जो बरोच व्हायरल गेलो आनी तो तुमी पणजेच्या सद्याच्या परिस्थितीचेर बरयलो. बट म्हाका इंट्रस्टिंगली म्हज्या हातां भितर 2 फेसबूक पोस्ट आसात. एक फेसबूक पोस्ट जो तुमी 5 डिसेंबराक बरयल्लो आनी दुसरो फेसबूक पोस्ट जो तुमी 2 दीस पयलीं बरयला. नाव द इंट्रस्टिंग थिंग इज तुमी जे 5 डिसेंबराक बरयल्लें तेंच तुमी 2 दीस पयलीं बरयलां. सो फाटल्या 3-3.5 म्हयन्या भितर आमी खंयच पावले नात. हें म्हाका दिसता हाजें एक डॉक्युमेंटरी एविडन्स तुमी फेसबुकार तयार केला की पणजेची परिस्थिती कितें आसा. वी विल गो इन टू द डिटेल्स ऑफ दॅट पोस्ट लेटर, बट लेट अस गो टू द स्पिरीट ऑफ दॅट पोस्ट फर्स्ट. जनरली उद्देजक असली बरोवपाक भितात. तुमकां कित्याक बरोवचें दिसलें? आय थिंक उद्देजक इज सेकंडरी. मेन इम्पॉर्टंट म्हाका वायट दिसता पणजेकार म्हणून. जशी पळय पणजेचो हांगा सत्यानाश जाला, रेप चल्ला, अनफॉर्च्युनेटली आय हॅव टू यूज दीस वर्ड, आनी कोणूच आवय बापूय ना, कोणाकूच पडलेलें ना. दॅट इज वाय आय एम फिलींग बॅड. सगळे पणजेकार सामान्य मनीस जो उद्योजक नासत तो सफर जाता. भायले लोक पणजे येतात ते सफर जाता. कामां धंदा बारीक कोणाची दुकानां आसा, कोणाचे व्हडले उद्योग आसा ते सफर जाता. आणि अनफॉर्च्युनेटली वॉट इज हॅपनिंग इज दॅट द पीपल हूम वी इलेक्टेड, अवर MLA, अवर मेयर, तांणी तर हात वयर काडल्या पब्लिकली, तें तुमी सगळ्यांक खबर आसा. दे हॅव सेड दॅट दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल. सो म्हजो पोस्ट घालपाचो हेतू इज अ रिक्वेस्ट टू द CM दॅट सर प्लीज हेल्प अस, आमच्या पणजेकारांक मदत करा, कित्याक आमच्या आमदारान जो तुमच्या गव्हर्मेंटान आसा ताणें हात वयर काडले. प्रॉबब्ली यू आर नॉट हेल्पिंग हिम. So I'm requesting the CM to please help our MLA, to please help our mayor, and in the bargain help us. कित्याक जो पर्यंत CM स्वता किंवा गव्हर्मेंट इंटरफियर जायना आमी कोणा कडेन वचपाचें? आमी चीफ सेक्रेटरी कडेन वचूं शकना, आमी ताका इलेक्ट करूंक ना, कॉन्ट्रॅक्टर आमी अपॉयंट करूंक ना, कोणूच उतरां दिवपाक तयार ना. आनी हें कितें दीस आनी आठवडे आनी म्हयन्यांनी वर्सांची वर्सां कामां चल्ल्या आनी खंयच्या डायरेक्शनान वता तें कोणाकूच खबर ना. देर आर सो मेनी कॉन्ट्रॅक्टर्स, देर आर सो मेनी कन्सल्टंट्स, कोण कितें करता तें खबर ना कोणाक. आनी जी आय डोंट वॉन्ट टू कमेंट ऑन द क्वॉलिटी बिलिटी दॅट देन मागीर दुसऱ्या टँजंटान वता. हांव तें म्हजो फक्त रिक्वेस्ट गव्हर्मेंटाक, चीफ मिनिस्टराक ह्या सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान की प्लीज येवन पळयात पणजेकारांची दशा कितें जाल्या ती. समबडी प्लीज टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. दॅट इज वॉट आय वॉन्टेड टू वर्क. तुमच्या 5 डिसेंबराच्या पोस्टाचेर पयलीं या आनीक तातूंत भितर तुमी शब्द वापरिल्लो की द होल सिटी इज इन अ मेस विथ नो कमिटमेंट ऑफ टायम फ्रेम फॉर रिस्टोरेशन टू नॉर्मलसी. आज तरी टायम फ्रेम आसा, कारण 5 डिसेंबरा उपरांत म्हाका जी याद जाता ती एक गजाल जाल्या की अकस्मात आमकां सांगला की G20ची मिटींग जातली. सो जें कितें उस्तिल्लें तें आमी कार्पेटींग करतले आनी मागीर पावसाक कितें जातलें तें म्हाका खबर ना, तें ताजी गॅरंटी सद्या कोणूच घेना, आनी पावसा उपरांत आमी परत उस्तितले म्हणून. सो म्हाका हांवें म्हज्या फ्रेंडाक सांगिल्लें की फर्स्ट टायम म्हळ्यार कोण तरी आमकां सांगता की आमी रस्तो डांबोर घालतात आनी रोखडेच परत फुट्टले हा म्हणून. हरशीं तेच करतात पूण कोण सांगना आमकां. हाऊ डू यू लुक एट दीस ऑन दीस टायम फ्रेम फॉर रिस्टोरेशन टू नॉर्मलसी? तुका याद जातालें पळय, जेन्ना हांवें डिसेंबरान तो पोस्ट घालो ताज्या मागीर मेयर केम आउट इन पब्लीक टू से दॅट 31 मार्च पर्यंत स्मार्ट सिटीची कामां सोंपतली. इट इज देर ऑन रिकॉर्ड. ताणें सांगलें 31 मार्च पर्यंत सोंपतली. ताणें म्हणल्या बरोबर सगळे कॉन्ट्रॅक्ट कन्सल्टंट जागे जाले. इट इज नॉट पॉसिबल. मार्च पर्यंत सोंपची ना, जून पर्यंत कामां चलतली. सो सम टायम फ्रेम स्टार्टेड कमिंग इन. तेन्ना तांणी डिसायड केल्लें कितें की सगळे कडेन टायम फ्रेमाचे बोर्ड घालपाक जाय म्हणून. म्हणजे खंयचें काम केन्ना चालू केलां, केन्ना सोंपतलें तें आतां पर्यंत जावंक ना. आनी मोस्ट अनफॉर्च्युनेट पार्ट कितें जाणा इज दॅट नोबडी वॉन्ट्स टू टॉक अबाउट इट. सुशेगाद बसून लोक सोंसतात. फॉर वॉट रिजन आय डोंट नो. बिकॉज आय डोंट थिंक बाय आस्किंग क्वेश्चन्स इन अ डेमोक्रेसी आमी कोणाच्या अगेन्स्ट उलयना. हांव म्हजे कोण म्हाका फोन करता तांकां सांगता अरे वाय डोंट यू ऑल्सो टॉक. मातशें तितलें प्रेशर पडटलें गव्हर्मेंटाचेर. फॉर पणजी, दिस इज नॉट अगेन्स्ट एनीबडी. एक्झॅक्टली दॅट इज वॉट आय एम ट्रायंग टू से. हांव बाबूश मोन्सराताच्या अगेन्स्ट न्हय, हांव त्या रोहित मोन्सराच्या अगेन्स्ट न्हय, हांव त्या BJP गव्हर्मेंटाच्या अगेन्स्ट न्हय, पूण आय एम फॉर पेनजीम. पणजे खातीर तरी उठात, उलयात कितें तरी. Both these things need not be mutually exclusive. Absolutely. Yeah. That is what I'm trying to say. This you can have political affiliations, political opposition, ती वेगळी गजाल. ते जेन्ना टायम येता तेन्ना करूया. पूण सद्या परिस्थिती अशी आसा आमकां पणजी रिपेर जाल्ली जाय आनी जे पळय फोण घालून उडयल्या ते सगळे केन्ना तरी एटलीस्ट आतां तरी आर इज एनीबडी रेडी टू टेल बाबा केन्ना जातलें काय म्हणून. ते ना, नोबडी इज गिवींग. आनी आतां ते G20 म्हणून चालू केला. आनी वॉट आय हॅव हर्ड इज दॅट
जो कॉन्ट्रॅक्टर पळय टोंका टू सांतिनेज हो स्ट्रेच करतालो त्याच कॉन्ट्रॅक्टराक जॉब दिला तो G20 पेविंग ब्लॉक्स आनी इलेक्ट्रिकल पोल्स घालपाचो दयानंद बांदोडकर मार्गार करेक्ट. सो हें काम सगळें बंद. ह्या भितरलें काम पळय आसा रायट फ्रॉम गोवा इंटरनॅशनल हॉटेल खंयचे पळय Yes. भवना कडल्यान सांकव टू काकुलो मॉल फायर ब्रिगेड जंक्शन टू दीस सायड मधुबन दीस रोड वर्क इज प्रॅक्टिकली सुशेगाद चल्लां कित्याक अर्दे मनीस ताणें काडले आनी थंय घाल्या G20 खातीर. सो माय क्वेश्चन इज हू इज रिस्पॉन्सिबल. ती सांकवाची गजाल तर वेगळीच. खंयच्याच जगान म्हाका दिसना 20 मिटरचो सांकवाक 1 वर्स लागला. चड जालें वर्सा परस चड जालें फेब्रुवारीन पोरू चालू आसलो. हय